दिव्यवाणी दिव्यवाणी दिव्यवाणी. क्रिस्तते मोगाळ भावा बहिणीनो, निकोलाय ब्रिटेव एक तत्वशास्त्री. क्रिस्तक वेंचाक क्लार मार्क्सक तो सांगता. चरित्रेंत जावं, देवशास्त्रांत जावं वा इगज मतेन ताका क्रिस्ती भावत कुशीन ओडोवंक ना. पगार मरिया म्हणले एके सादे स्त्रिये वरवीं क्रिस्तक तो वेंता. क्रिस्तान धर्म तो स्विकार तो करता. तेच घडये हे बरी विवासिता. नाझी कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत गॅस चेंबरांत नाझिसांनी जुदेवांक जिवेशी मारलें. लाखांनी जुदेवांक गॅस चेंबराक घालून जिवेशी मारलें. आनी जिवेशी मारता आसतना तो थिंगसर हजर आसलो. थंयसर ताणें देखलें एक भयानक दृश्य. आनी त्या दृश्यांत एक आवय आपल्या नेलच्या भुरग्या थावन वेगळी जावंक तयार नासली. पूण तिची निर्भागीपण चिंतून कधीच जावन मोन्ना कुशीन गॅस चेंबर जशी मेटां काडटली. ते मारिया म्हणलें, चली हें सगळें पडून आसली. थंयसर आसच्या अधिकाऱ्यांक फकत सामको गरज म्हणलें अंकिता. अशें ते आवयक देगेन लोटून तिच्या जाग्यार ते मोरोंक फुडें सरता. हें पळयलेलो निकोलाय ते चली विशांत विचार करता. तवळ ताका कळीत जाता ती एक क्रिस्तांव चली म्हणून. जेजूच्या विशेष मोगान ती बरयल्ली. जेजूच्या मोगान ती बरयल्ली. जेजूच्या काकुळटेन ती बरयल्ली. जेजूच्या वाटेन जियोक अत्रेतली ती सदांच हेल्या ती आपणाक मोडोवंक ती तयार आसली. ते चलयेचो भावार्थ आनी सॅक्रिफीस ह्या तत्वशास्त्रीक जेजू थंय व्हरता. जेजू थंय आकर्शीत जाता आनी जेजूची पाटलावदार जाता. तशेंच तुमी जाणा आसोंक पुरो सा मॅक्सिमिलियन कोल्बे 1984 इसवेंत पोलंडाच्या जुलियस आनी तशेंच मारिया कोल्बेक सा मॅक्सिमिलियन कोल्बे जल्मलो. सा मॅक्सिमिलियन कोल्बेक ताणें पवित्र स्थळाचें नांव घेतलें रैमंड म्हणून. तरणापणांत आसतना फ्रायर मायनस कन्व्हेन्शन्स ह्या मेळाक तो भरतीतो जालो. फ्रांसिस्कन मेळाक तो भरतीतो जालो. 1918 इसवेंत रोमांत ताणें याजकाची दिक्षा ताणें घेतली. आमकां मोरयेतीं मस्त भक्त आसली. मोरयेतीं विशेष आकर्शण ताका आसलें. आनी ताणें भुरग्यांक एक मोरयेचें सैन म्हणलें मेळ ताणें प्रारंभ केलें. आनी काता वयन मोरयेचें वीर म्हणलें धर्मीक पत्र ताणें आरंभ केलें. मोरयेच्या संरक्षणा सुरू केल्लो तो मेळ हें पत्र मायगांवांत तशें विविध गांवांनी तें विस्तारलें. 1930 इसवेंत तो मिशनरी जावन जपानाक तो गेलो. आनी जपानांत ताणें मिसावाचो वावर ताणें केलो. कातोवन मोरयेच्या माथाकार आनी तिच्या आदारान वावुरल्या धरल्या ते प्रिंटींग प्रेस ताणें स्थापीत केलें. आनी देवाचें उदर बरगट करूंक एक समुदाय ताणें स्थापन केलो. पोलंडाक तो पाटी आयलो आनी थंयसर त्या चाप्या परगटणेचो तो डिरेक्टर तो जालो. आनी अशें ज्येष्ठचो अधिकारी तो रागाक बली जालो. 1930 इसवेंत तुमी जाणा आसोंक पुरो एक दुसरें महाझूज थंयसर जावन आसलें. आनी ताका
केल्ल्या प्रसारणाचे विरोध प्रसार केल्ल्याक ताका खैदी करून व्हेलो. आनी झुजा वेळार निरसल्ल्या कुमो केल्ल्या त्या तांकां थंयसर आशिल्ल्यांक कैदींक ताणें गडी पार केलें आनी ताका वीर पोवन ताका मेळ्ळें. 1941 इस्वेंत तो महाझुजाचो वेळ एका कुडांतलो एकलो बैदी परारीत जालो. रिवाजी प्रमाणे बंदिवाना पैकी 10 जणांक विसून ताका एका बंदेंत घालून उपाशी व्हरोंक तांणी 10 जणांक विसलें. हाचे पैकी एक 9 जाणांचो भुरग्याचो बापूय फ्रांसीस गस्तावीक तो रडोंक तो लागलो आनी तो म्हणूंक लागलो, ना देवा, म्हजीं भुरगीं आसात, म्हजीं बायल भुरगीं आसात, तांची गत कितें हांव मेल्यार. भरिल्ल्या बोगण्यांनी तो मॅक्सिमिलियन कोल्बे मुखार तो सरलो आनी गस्तावीक सोडवतलें सांगलें आनी म्हाका कितें करूंक आसा तें करा म्हणून तो मुखार तो सरलो. आनी तो म्हणूंक लागलो थंयसर आशिल्ल्या नौकरांक, हांव एक पोलंडाचो एक कातोलीक याजक, हांव आतां प्राय पावलां, ताका बायल आनी तशेंच भुरगीं आसात, ताचें स्थान हांव घेतां. ह्या खातीर आपल्या इश्टा पासून तो जीव दिवचे प्रासड दुसरो मोग ना म्हळ्यार क्रिस्ताचें उतर आपल्या मनांत घेवन आपल्या काळजांत घेवन तो मुखार तो सरलो आनी क्रिस्ताक साक्षांक तो जियेलो. आनी कोल्बेक कितें केलें, तांणी एका कुडांत तांणी घालो आनी थंयसर उपाशी ताका मरोंक ताका सोडलें. तूं मरोंक ना, 10 दीस जाले तूं मरोंक ना. कितें केलें, 1941 इस्वेंत ताका कार्बोहायड्रेट म्हणलें एसिडीक इंजेक्शन दिवन ताका तुर्तान मरण हाडयलें. आनी त्या कुडांत तो मेल्या उपरांत ताची कूड वरचडून आसली. कित्याक म्हळ्यार मोगाचें मॅक्सिमिलियन कोल्बे क्रिस्तूचो लागशिल्ल्यान ताणें पाटलाव केलो. जेजूक आकर्शीत तो जाल्लो. वय मुखार भावनो आनी भयणीनो, जेजू संगी जियेतल्याचें जिवीतच मिसांव जाता म्हणून सांगयत. त्या देखून तांची जिवीत पळयल्यार, तांचे सांगत आमी जियेल्यार हर एकल्याक जेजू तशेन व्हडली आकाशान भोगता. सान फ्रांसीस असिसी तशेंच जेजू थंय आकर्शीत जाल्लो. आज ताची जिणी पळोवन आज आमी जेजू तशेन आमकां वचोंक आकर्शीत जाता. सान पात्र पियोची जिणी पळोवन आज जायतो लोक जेजू तशेन वचोंक आकर्शीत जाता. आज जेजू आमकां सर्वांक आपयता, म्हजे तशेन येया, पयलो म्हजो क्रिस्त तुमी वया आनी म्हजो पाटलाव तुमी करा म्हणटा. ताची उतरां एक आकाशीक उतरां जावन आसात. हरी हरीनी लोक ताचे तशेन गेलो आनी ताची मजत मागोवंक लागलो, ताचो पाटलाव केलो. मुखार भावनो आनी भयणीनो, आमी आज प्रत्येक तरान जेजूचे खरे पाटलावदारी आमी जावंक जाय. जेजूचे पाटलावदारी जायते तर देवाचे आपोवणे आमी मुद्दा सोंजे तर पंतवाना आमी सुसूक आसात. हें जिवीत दिल्या देवाक आमी अर्गां आमी पाठोवंक जाय. मुगचेनो आमी पळयतावो आमोस प्रवादी, तो वट्टो एक प्रवादी जावन आसलो आनी बेतेल गांवचो तो एक गोळी जावन वावर करनासलो. आनी देवाची आपोवणे ताका येता आसतना देवाच्या आपोवण्याक ताणें पाळो ताणें दिलो. आपलो गांव सोडून दुसऱ्या प्रावत करूंक दुसऱ्या गांवांत प्रावत करूंक बोळ करता. आमोस प्रवादी देवान विसलोलो प्रवादी जावन आसलो म्हणलें तो धड करता. आपूण साधन गोळी मात न्ही, बघा देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन देवाची स्वार्थ प्रकट करूंक विसलोलो म्हणलें सत तो उखलून तो दवरता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देव आमकां आपयता. खंयच्या परिस्थितींत आसल्यार आमकां विसरून तो पुरो, पूण देवाच्या आपोवण्याक आमी पाळो दिवंक जाय. देवाचे आपोवणे
एक देवाचें देणे जावन आसा. अब्रामाक देवान आपयलें आनी ताका अनेका गांवांक वचूंक ताणें सांगलें. आनी पावरतान म्हणलें बरें, देवाचेर विश्वास दवरन तो मुखार सरलो आनी पावरतसा जाणांक असो बापूय जावन तो पावलो. मुगार भावनो आनी भयणीनो, आमी कितें करूंक जाय? देवाच्या आपोवण्याक आमी पाळो दिवंक जाय. देवाचें आपोवणें एक विशेश आपोवणें जावन आसा. तर सर्गींत हांव मेळिल्लें तें देणें आनी त्या आपोवण्याक आमी पाळो दिवंक जाय. जायत्या सांतांनी देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिलो. फ्रांसीस सावेरान देवाच्या आपोवण्याक पाळो ताणें दिलो आनी भारत देशाक तो आयलो आनी वट्टो मिशनरी तो जालो. जुजे वासी तशेंच गोंयांत जावन श्रीलंका गांवाक तो आयलो. देवाची सुवार्ता ताणें प्रगट केली आनी जेजूक साक्ष जावन तो जियेलो. सा पावलो एपेसकारांक बरयल्या पत्रांत आमकां आयकोंक मेळटा. सा पावलो भोव अपुर्बायेन तो म्हणटा, सा पावलो क्रिस्त तें आमकां लाभच्या आत्मीक देण्याचो विवरण तो दिता. हांगासर सा पावलो पातकांचे बॉक्सांनी सोडवून देवाच्या दायजांत वांटो देवाच्या विशेष मोगा पात जावचे देणे म्हणलें घडीत करता. न्ही जावन क्रिस्त तावन आमकां लाभलेले आत्मिताय म्हणजे आयडेंटिटी म्हणटात आनी उद्देश पर्पज हे आमी जाणा जावंक जाय. असो नियाळ करून वडीक भोगोवंक आमकां तो आदेश दिता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सा मार्काच्या वांजेलांत आदी 7 वळी तावन आदी 3 वळी म्हणसर आमी आयकता जेजून आपल्या शिसांक धाडचें तें घडीत आमी आयकता. दोगा शिसांक ताणें मिसावांक ताणें धाडलें. तांकां तरबेती ताणें दिली आनी म्हणूंक लागलो, वसा देवाचें उतर तुमी प्रगट करा, म्हाका साक्ष जावन तुमी जियेया. धैर्यान देवाचें उतर तुमी प्रगट करा. पातो नासतलीं ती बुडकन मुखार सरोंक जाय. मगचन आमी जेजूचे शिश्य जाल्यार जेजू तावन तरबेती घेवंक आसा, देवाचेर भरवोसो दवरूंक आसा आनी पातोळां बुडकच्याक तयार रावंक जेजू आम्हा सर्वांक आमकां आपोवणें दिता. आनी हे घडीत आमी 3 हंतांनी आमी पळयत. पयले सोतेर जेजून आपल्या आपोस्तलांक आपयलें. आपोस्तलांक आपयलें, आपोस्तलांक धाडलें आनी तशेंच ताणें अधिकार ताणें दिलो. जेजून आपल्या आपोस्तलांक आपयलें. He called the apostles. आपोस्तलांक कित्याक ताणें आपयलें? ताचे सशे रावंक, ताचे विशांत जाणा जावंक, ताचे आजारपणाची उपस्थिती भोगोवंक ताणें वैयक्तीक रितीन ताणें आमकां आपयलें. शिसांनी वैयक्तरान आपल्या संबंधान बरोवचें म्हणून ताणें तांकां आपयलें. ताचें आजारपण भोगोवंक, ताचें तावन शिकोवंक, ताचें बोळ घेवच्याक, तशेंच धैर्य आनी आत्मीक संगती जोडच्याक ताणें मागचें करचें, शिकोवन दिवचें, गुणकचें लागशिल्लें पळोवन ताच्या गुणायक पावरतान बरोवन ताचेच स्वभावाचें प्रतिफलन जावंक जाय म्हणून ताणें तांकां आपोवन दिलें. ताचे सांगत आसल्यार पसंद करतीत आनी ताचे बरी जातीत. ताचो पाटलाव करून दिसान दीस ताची सेवा चड आनी चड करूंक साथी जाता म्हणून जेजून ताच्या आपोस्तलांक ताणें आपयलें. आज जेजून आमकां सर्वांक आपयला. कश्ट तेल्यान वचून वयतलें म्हजे सशी येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. हांव जावन आसा बळ्या आनी खालत्या काळजाचो. ताचे वरवीं ताचे विसले वरवीं चड ताणें आमकां आपयला. मोगान ताणें आमकां आपयला. ताणें आमकां मोगान तांकां आरण ताणें दिला. ताचो मोग सस्ताक बाळटा तसलो मोग जावन आसा आनी अपरिमीत मोगान ताणें आमकां आपयला. ताच्या वैयक्तीक संबंध बरोवचे म्हणून ताणें आशा. जेजू म्हणटा, हांवें तुमकां विसला, तुमी तुमकां विसरूंक ना. देवाची म्हाका पातयेवंक,
देवाचेर विश्वास दवरूंक ताणें तांकां आपयलां. मोगाचें हर एक शर्मवणी युक्रिस्तांत रेतीरेंत नोवेना वेळार जेजू विशांत आमी अनुभव करूंक जाय. जेजू विशांत आमकां शिकवण दितात रेतीरे वेळार त्या देखून आमी जेजूचे वैयक्तीक संबंदांत आमी बरोवंक जाय. पूण आमी प्रयत्न करता की आज आमी विचारूंक जाय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो कंडी सावन जेजूच्या मोगाट आमी बरोवंक जाय. दुसरें जावन आपयल्या उपरांत ताचो सांगात भोगल्या उपरांत मोगान बरयल्या उपरांत ताचे विशांत जाणा जाल्या उपरांत तो तांकां धाडटा. ही सेंड्स देम. जेजून शिसांक आपयलें आपणाचे प्रतिनिधी जावन एम्बेसिडर जावन सर कोणशांनी ताची सुवार्ता प्रकट करूंक ताणें तांकां धाडलें. हर एक आपोस्तल ताका धाडिल्ल्यांक सेरवल्लो. Apostle, one who is sent. We are called missionaries. We are sent by Christ. हर एक आपोस्तलांक धाडच्या पसत नेमक करता. देखून ताचे ते धाडिल्ल्याचो अधिकार आनी ताका सकत आसा. सोम्याचो संदेश घेवन सोमेच्या आपोस्तलांनी संवकोंक आसा. देखून तांणी स्वप्न विशांता ताच्या वैयक्तीक विकास जावं परगोवप ना. बगार सोम्याचें उतर परगट केलें. सोमी कितें म्हणटा तें मात्र आमी परगट करूंक आसा. मोगाळ भावना आनी भयणीनो सोम्यान आपोस्तलांक दोगा प्रमाणे धाडलें. कित्याक तांणी एकामेकाक सांगता जावच्याक आदार दिवच्याक आनी कश्ट दोगोवने पातवणा वेळार उतेत जावन संगती बसच्याक आमकां क्रिस्त साक्षी जावन देव पपान धाडल्यात. पूण विविध रुपान थोड्यांक याजक जावन रिलिजियस जावन आवय बापय जावन शिक्षक जावन आमकारी जावन थोड्यांक भाव भयणी जावन पूण हर एकल्यांक आमकां मिसा वेळार आदार उत्तेजन पाठिंबो गरज मोगाचें त्या देखून हर एकल्यांनी आमचे आपोवणे वेगवेगळे तरी जिणेचो शेवट एकच मोगाचें सोम्याचें उतर परगट करूंक. सोम्याचें उतर आमी परगट करूंक जाय. सोम्या संगे रावूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. सोम्यान सर्गरावण जाता आसतना आपल्या शिसांक सांगलें वसा प्रसाचे शिस करा पवित्र संस्कार दिया. बापाचे पुताचे नांवे देवाचें उतर देवाक साक सावन तुमी जिया म्हणटा. त्या देखून देवाचें उतर आमी परगट करूंक आमी मुखार सरूंक जाय. आनी तिसरें जावन सोमी तांकां आत्मीक देण्याचो अधिकार दिता. आत्मीक देण्याचो अधिकार दिता. सर खोटेपणा विरोध झुजोवंक वायटाचेर जैत व्हरोंक जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो. त्या देखून जेजू म्हणटा जुवोवच्या वांजेलांत आते भारा मोगता वंदू फोडलो. संवसारी जट्टी जावचो वेळ आतां आयला. संवसारी कुवार सैतानाक संवसारांतल्यान भायर घालतलो. जेजू सैतानाचेर जैत व्हरतलो म्हणलें हेंच जैत साल्वासांव सोम्या शिस सांगता वांटलें म्हळ्यार पवित्र आत्मेचे सक्तीन ताका तो निराश भरोशें करता. देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारीक धाडलो. देवाची उतर परगट करूंक देवाचें मिसां परगट करूंक. त्याक देखून सिनेगोगाक वचून इजाया प्रवादीची कोळी कावन घेवन अशें म्हणटा लोकांक देवाची उतर परगट करता. बंदेत आसलेल्यांक सुटका दिवंक, शोशणेक वळख जाल्यार स्वातंत्र्य दिवंक, दमसितल्यार कसाय दिवंक पवित्र आत्म्यान म्हाका अभिशेक केला. देवाचें दयावाचें वरस परगट करूंक म्हाका धाडला म्हणटा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो मातार तेरेसा म्हणटा आज व्हड आकांताच्या जाग्यांनी बेबिरान नासतना आज जायतो रिलिजियस आज काम करून आसात. देवाचें उतर परगट करून आसात आनी जेजूची स्वार्था आज परगट करून आसात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो तर आमच्या जिवितांत जेजूचें खरें मिसां परगट करीचें तर आमी थोडीं हातेरां आमी घेवंक जाय. जेजू आमकां इतलींच हातेरां दिता. पयलेच वातेर घरा सदांच पवित्र पुस्तक वाचूंक आमी परगट करूंक जाय. वैयक्तीक रितीन आमी वेळ दिवंक जाय. घरच्या सांज्या लागीं
पवित्र पुस्तकाविषयी सावला आमी विचारूंक जाय. अशें एकामेकाक देवाचे विशीं जाणा जावची खातीर जावया. दिसान दीस एका सांताचे पुनी यूट्यूबार आमी जिणी आमी पळोवंक जाय, त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय. तिसरें जावलो आयताराच्या मिसाक सुखान आसतना हजर जावंक जाय. साध्य जाता तर सदां मिसाक वचूंक म्हणी प्रयत्न करूंक जाय. आनी चवथें जावन इगर्जेच्या मुखल्यार पाशार जाता आसतना धैर्यान क्रिस्तूचो गुर्त काडूंक जाय. आनी अशें जेजूचे खरें साक्षी जावन आमी जियेत, जेजूक साक जावन आमी जियेत, जेजूचे खरें पाटलावतारीन जावन आमी जियेत. दिव्यवाणी